प्रायम मिनिस्टराची अपॉइंटमेंट घेवपाचे आमचे प्रयत्न प्रश्न सुटाना भाऊ आमचे अपॉइंटमेंट न्हू आमकां काम जाय आमची मायन चालू करूंक जाय आमचे कालूच आमची मायन चालू करूंक पीएम मेळ्ळा प्रधानमंत्री जर आमची मायन तुमच्याकडे कितें सांगपाचें आन्सर ना सगळें आसा जे पीएम आसा सो आमकां पीएमाच्या तोंडानसून कळपाक जाय की येस ओर ना म्हणून तर आम्ही ताका लागून तर अपॉइंटमेंट मागपाचे आमचे चालू आहा तेच म्हणटा फाल्यां मेळपाची करा न्ही फाल्यां आमचे ते प्रयत्न चालूच आहा न्ही तांकां आणि भाऊ आमचो आयज जवळ जवळ 4 फावटी खासदार जालो केंद्राक मंत्री हे तरी मोदी खबर आहा तुम्ही मंत्री आसा म्हणून सेंटराक आणि तुमकां जर मेळना हे म्हाका गोंयकार म्हणून म्हाका लज दिसता आणि बीजेपीचो कार्यकर्तो म्हाका सामकीच लज दिसता आज जे मायन ओनर केरलस एटिट्यूड घेवन आहा तांकां आमी सोडचे ना फाल्यां आमी तांकां खंय चिमटो काडपाचो आहा तो काडटले जिस्तूच काडटले पूण ते आज उलयले जाल्यार दादागिरी जालेली पयलीं स्टार्ट करूंक जाय न्ही स्टार्ट करपाचें पयलीं जावं दी मरे मागीर तांकां चिमटो काडपाचें उलय गोयच्या लोकप्रतिनिधींची एकूच भाषा मोदीक मेळपाक मेळटा जाल्यार पळोवया. अध्यक्षा बरोबर मायनिंगाचो विशय मायनिंग बेगीन सुरू करपाच्या संदर्भात तोच विशय आसा आणि आमी तो सतत लावन धरला ताचो एक पार्ट म्हणून फाल्यां एक मिटींग जातली आनी परत प्रायम मिनिस्टर मेळपाचें ना मेळपाचें म्हणजे कशें अपॉइंटमेंट असो मेळटा त्या बद्दल प्रयत्न जातले बट आता असेंब्ली हालीच सोंपली समजा त्या टायमार काय बिलां बीन अशें हाडली ना अजून आता फुडलें अधिवेशन आसा न्ही त्या साठी प्रयत्न आसा फुडें 13 ते आपले 31 ते 13 पर्यंत 13 फेब्रुवारी पर्यंत परत अधिवेशन जातलें त्यामुळे आमचे प्रयत्न फास्ट जातले सो त्या टायमार तुमचें एक मुद्दो आसलो की मेन बील हाडपाक हय ते प्रायम मिनिस्टरान ठरोवंक जाय न्ही पार्टीन ठरोवंक जाय प्रायम मिनिस्टरान ताचो एक भाग म्हणून फाल्यां एक मिटींग आपयल्ली आसा. मायनिंग सुरू जावंक खंय कायद्यात दुरुस्ती जावंक जाय. एक नॅशनल पार्टीची गोंय राज्यान अलायन्स गव्हर्मेंट चलयता आनी देशाचो अलायन्स गव्हर्मेंट चलयता तांकां खबर आसूंक जाय इकॉनॉमीची जर सारको बॅकबोनूच जर तोडून उडयलो जाल्यार कितें जातलें आनी लोक तांकां कितें करतले. सो फर्स्ट फेजाक तांकां डायरेक्ट म्हणजे कांयच करिनासतना म्हाका ताजेर कांय उलोवपाचें ना कित्याक हांव तातूंत ना हांव जंय आहा ताजेर हांव उलयतां. सो तुमचें नेक्स्ट स्टेप कितें आसतलें जर म्हाका पळोवया मरे तांचे वाय टू टॉक अबाउट इफ्स वी आर होपफूल दॅट एन अमेंडमेंट कॅन बी ब्रॉट. प्रुडंटा खातीर सचिन सुर्लीकार आणि विनायक सामंत.